हरे कृष्णा। पूर्ण पुरुषोत्तम जावन आशिल्ले श्री कृष्णाले उर्गास कोरून वेदिक हिरोइन्स आयचे हे सत्संग उपस्थित आशिल्ले सर्व आमचे गेले भक्तजनांक बांधवांक प्रीतिपूर्वक स्वागत करता सर। तशीची आयची स्पीकर जावन आशिल्ले हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजी तुमकां स्वागत करता सर। भागवत पुराण कोंकणी हांनी प्रस्तुत करता आसचे हे निरंतर टॉक्स सत्संग प्रवचन तशीची कीर्तन भजन हरिनाम संकीर्तन जेवो भगवत गीता पारायण जेवो तसले प्रोग्राम्स 1000 जाले के फुडली वारां तुम आयकून भारी खुश जाले। हे एक सुलभ काम नाही म्हणून म्हाका दिसता सर। हे सेव केलेले सकड भक्तजनांक म्हगे प्रीतिपूर्वक प्रणाम। सुरवेरी आयचे मंगल चरण सांगून आयचे कार्यक्रम स्टार्ट करता। मंगल चरण सांगच्या प्रार्थना करता सर। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। उपस्थित आशिल्ले सकड वरिष्ठ वैष्णवी तांका आपसय स्वागत करता सर। स्पीकर जावन आशिल्ले शाश्वती गंधर्विका माताजी तुमकां हृदयपूर्वक स्वागत। वेदिक हिरोइन्स हे सेशन अंतु हाज फुडें आमी सुमार एक सेशन सांतु एकटंकले कॅरेक्टर्स एकटंकले पर्सनॅलिटी विषय उलयता आयल्यांती आयकल्यांती आमी आमी ऑलरेडी मा पार्वती विषय जावन आयकल्यांती महाराणी कुंतील विषय जावन आयकल्यांती माता कौसल्या विषय आयकल्यांती देवाहुती द्रौपदी वृंदादेवी विष्णुप्रिया देवी गंगा देवी फुडली वारां तितले आयकल्यांती राधाराणी विषय सची माता विषय मंडोदरी सीता असल पुरा जनाले आमकां चरित्रे विषय आमी हांगेले लायक एमिनंट स्पीकर्स आदुकून आमी प्रति वारां शनिवार आयकून आयिल्ले आसा। आणि आम्ही तशीच तांगेले जीवन आदुकून आम्ही कंची तांगे लायक एक आशिल्ले
शिकचीत असेल पॉइंट्स आम्ही आमगेल जिवनांतू ते आमगेल जिवनांत हाडची तशी आम्ही करून घेवचे प्रयत्न करता आसली तशीची आज आम्ही आयचे टॉपिक गांधारी गांधारी विषय जावन आमका थोडे गोत जाल्यार मनके मस्त पुरा केला पुरा विषय आम्ही ऐकूच्याक आसा ते आजी गांधारी म्हणून सांगल्यारी गांधार देशाचे राजकुमारी जावन आशिल्ली ती तशी तिका भीष्म युद्ध करून तिगेले अन्ना लोटू राय जावन आशिल्लो तिगेले अन्ना लोटू युद्ध जावन ताचे नंतर तो भीष्म गांधारीक हस्तिनापुराक आपोवन हाडता धृतराष्ट्राल बायल जावन कोरता म्हणून सांगून गांधारी आयल नंतर धृतराष्ट्र कुरुड जावन आशिल्ले बामण मेळ्ळो म्हणून सांगून ती दोळ्याक पट्टी मारून तिगेले ताचे नंतरचे जीवन पूर्ती अंधकारांत अंध जावन जो एक कुरुडशी तागेले मणकेची कुरुड जावनूची ती मुखार सुमो वता जाल्यार गांधारी विषय अनेक कसं म्हणून सांगल्यार गांधारी 100 जन चेडू आले आवसून म्हणून सांगून नाव पावल्या 100 ताचे नंतर एक चिल्ली बरे तिका आसता तिगेले विषय आनी काही मस्त ऐकूचे आसा जाल्यार ते ऐकूच पशी पुढे आयचे बायचे आमगेले स्पीकर जावन आशिल्ले हर ग्रेस शाश्वती गंधर्विका माताजीले विषय हांवें एक सान एक किरू परिचय दिवन ताचे नंतर आम्ही पुरा जनांगाचे ओटू मेळ्ळेलो आसा गांधारी विषय ऐकूच्याक ताचे नंतर माताजी सांगता ती आम्ही सकड ऐकूया हर ग्रेस शाश्वती गांधर्विका माताजी हांगेले मुखपरिचय भागवत पुराण कोंकणीतू म्हाका दिसता सकड जनाक आशिल्लेची कित्याक म्हूण सांगल्यार तांणी मस्त क्लासेस जाल्यार पूर बारी वायब्रंट जावन प्रिचर हांणी तशी हांगेले कार्मिक नेम स्वाती प्रभू म्हूण सांगून हांणी परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज हांगेले शिष्य आनी बेंगळुरांत आसूचे तशीची बेंगळुरा इस्कॉन देवस्थानांतू हांणी निरंतर सेव करता आसाची तशीची तांणी तांगेले बामणाक तांगेले बिझनेसांतू सपोर्ट दिता आसाची हांका 2 चेडू विष्णू आनी विभू दोन्ही चेडू बालोत्सव क्लासेसांतू रेग्युलर जावन अटेंड करचे तांगेले प्रोग्राम्स घेवचे सगळे एक्टिवली पार्टिसिपेट करता आसात ती आणि तशीची माताजी वरीची भक्ती मार्गारीची चेडू वरे चलता आसाची भागवत पुराण कोंकणीचे बिगिनिंग डेज त्यांनी ते एस्टॅब्लिश करता आसतनाची माताजीन एक भारी इम्पॉर्टंट रोल हांगेले आशिल्ले म्हणून सांगता इंजिनियरिंग जाल्ले हांणी भागवत पुराण कोंकणी टेक्निकल सपोर्ट जावन हांणी मस्त काम सेव दिता आसाची चंद चंद आमी बॅकग्राउंड पुरा पळयतात न्हय भागवत पुराण कोंकणीत म्युझिकाक कोणाले कथामृतांत जावन आसच्यो जो भजना कार्यक्रमांत पुरा बॅकग्राउंड आमी खंयची पळयता पुरा आमगेले शाश्वती गंधर्विका माताजीनाची हेल्प करून लायक सोदून तांणी प्रति वेळा नवे नवेची चंद चंद ताका करेक्ट जावन घालता आसाची माताजी आनी इतली यंग आसून वायब्रंट जावन प्रिचर तशीच हांणी मस्त आमचे चेडूंक पुरा श्लोक शिकोवचे असल पुरा सेव करता आसाची आनी तांगेले चेडू मात्र तांगेले फॅमिलीक सगळ्यांक एक कृष्णा कॉन्शियसनेसांतू येवत तसले मार्गदर्शन करता आसाची माताजी विषय सांगता गेल्यार आनी काही सुमार आसा आनी माताजी तुमका हृदयपूर्वक स्वागत आता 3 पटी हरे कृष्ण महामंत्र सांगून त्यानंतर तुम्ही सेशन स्टार्ट करूया हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे स्वागत माताजी तुमका मस्त धन्यवाद ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी
राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। आमगेले गुरु महाराजाला आशीर्वाद घेतची आयचे टॉपिक वेदिक हिरोइन सीरीज ತಂತು ಗಾಂಧಾರಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲಚಾಯಿಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ತಿಗಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಲೇಕ ಹೋಡೆಕ್ ಪತಿವ್ರತೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೋಚೇಕ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಧಿಕಾರವು ನಾಮಕ जलरबाई मुरलीधर चरण प्रभू नापैल म्हणो कसके थोडे प्रिपेअर करून आयला कसने चूक जाला रे क्षम कराची हे गांधारीले ಬಗ್ಗೆ हांव सोदिले श्रीमद भागवतम अंतू एक श्लोक मेळ्ळेले ते श्रीमद भागवतम एका अध्याय 13th ಚಾಪ್ಟರ್ 13 ಚಾಪ್ಟರ್ 30 श्लोक एक मेळ्ळेले आसा आम्ही आयचे सेशन तैदकोनु स्टार्ट करूया ते श्लोक कशेच म्हळ्यारी पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानुजगाम साध्वी हिमालयं न्यस्तदण्ड प्रहर्षं मनस्विनामिव सत्संप्रहार अंतु गांधारीक सुबलाले आम्ही हे पळया हे श्लोक कंची बॅकग्राऊंड अंतू येता म्हणून सांगलारी युद्ध पुरा जावन गेले विदुरा तीर्थयात्रेक म्हणून सांगून वचून असता मस्त विंगड विंगड तीर्थक्षेत्राक वत असता ते विदुरा एक पंत हस्तिनापुरा मागशेता तदना मस्त जन त्या युद्धांत पुरे मोर नसताची आणि मस्त पुरे चेंजेस जावन असता ಕೂಡ್ಲೆ काय येवन आसिल्ले 35 ವರ್ಷ जत्तरी 35 years जत्तरी विदुरा मागशे येवन असता तदन पूरे जन मस्त खुशी जाता तांगेले विदुराक पळोवन तदन ते आसिल्ली कुंती महाराणी गांधारी पांडवास तांगेले मलगड भाव युधिष्ठिर महाराज ताक मस्त चंद कोन्नु आमंत्रण करताची इन्वाइट करता स्वागत करताची विदुरा ते पुरे स्वागत चंद कोन स्वीकार करता मस्त रडता तांनी खुशेरी तांगेले दोळे दकून अश्रेता मस्त खुश जाता विदुर आयलो म्हणून विदुर आयलेल कसला थंय वापस तांगेले अरमनेंत राबून सूख बगच्या नाही तो एक उद्देश दवरून आयला तागेल उद्देश कसो नासिल म्हळ्यार थंय तागेले अण्णा तागेल भाव जावन आसिल्लो धृतराष्ट्र आनीक अप्पण रायू म्हण सांगून लाय कोण राज्य दरबार करून तश म्हण एक मनांत लेखून हांव आनीक रायो म्हण सांगून एक लेखून घेवन सूख बघत आसिलो थंय एक नमने मर्याद नातील म्हणके थंय राबिलो कंचेक पांडवाक मरोका म्हणून मारोच्याक मारोच्याक एक म्यूट करतावे माताजी कोण की अनम्यूट केला करतस माताजी अपास्तानी हे करतस हा 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 ओके ओके कंचेक पांडवांक तांणी त्या धृतराष्ट्रान मारोच कतीर कितली की नमने नमने री दिवस दिवसारी प्रयत्न केलेलस की ते पांडवाले अधीनांतूची आता धृतराष्ट्र राबून घेवन घेते आसा धृतराष्ट्रान तांकां विष दिल्ले धृतराष्ट्रान युद्ध करेले होड सने मेणाचे घरा घालून उज्जू घालून तांकां मरोचे ट्राय केले तांगेले बायलेक सने वस्त्रापहरण करून मर्याद काडू ट्राय केले मस्त पुरो केले आतां तांगेले आस्थानांत रायशी तोची राबून आसतना विदुर येता विदुर आयलेलेची त्या धृतराष्ट्राक उद्धार करचे खातीर विदुरा इतली थंय
ते धृतराष्ट्राक मस्त पंत सलह दिव नसता. आज इथं एक सलह समेत बुद्धिवाद समेत धृतराष्ट्रानं विदुरान सांगेल ऐकलेलं नासिले. जाल्यार विदुर अलग एक पंत निमगूच धृतराष्ट्रानं रात्रो रात्री आपोच विदुरा हांव अशेश कोरका म्हणलेकला हे समवा तुगल अभिप्राय कसं नाही. विदुरा केन्नाय धर्म प्रकार जावन अशें सांगचेसिले. एक पंत विदुरान सांगिले धृतराष्ट्रान ऐकले म्हळेलेक नासिले विषय ना. जाल्यारी आत कसं जाता ह्या टाइम केदन विदुर येवन सांगता बुद्धिवाद सांगता ताका तदना धृतराष्ट्र ऐकता. तदना हो म्हणता विदुरा कशी म्हणता म्हळ्यारी ताका भारी कठीण उत्तरांत सम मुष्णा मारलेलं म्हणके सम कठीण कठीण वर्ड्स यूज करून ताका सम बिश्टयता. कसं म्हणता म्हळ्यारी पळय तू एक सुण्याक आमी कशी खाण पुरवडयताची त्या भीमाना तुगेल चेडू मरयलेले त्या भीमाक मरोच्याक तुम्ही ह्या नमने ट्राय केला तसल भीमान उड्डेल खाण खाऊन आनीक कसं एक एन्जॉय करून बसला म्हण सांगून समज ताका उत्तर उलयता. तदना कसं नाही युधिष्ठिराक हा वय हाणी म्हणलेले करेक्ट म्हणून त्या एक पॉइंटरी ताका दिसून असता. तो इतले पुसून म्हणचेसिले कसं विदुरान म्हणल्यारी तू म्हणलेल वय जाल्यार ते करू जायना मेगेले दुर्योधनाक ते इष्ट ना अशी तशी म्हण सांगून मस्त ताका एक अटॅचमेंट आसिले इतली ते पुढे युद्ध जावचे पुढे मस्त अटॅचमेंट आसिले. युद्ध जातर बी इतली ते आसिले विदुरानेच पुसून खंडापट अटॅचमेंट आसिले. तशी आमकां कितले मोठे एक अटॅचमेंट असता न्हय एक आमगेले फॅमिली वटू आमगेले प्रॉपर्टी आमगेले जॉब हॅबिट्स वटू पण कितली वर्षान वर्ष आम्ही केलो वायट हॅबिट अभ्यास करून नासताची सोडका म्हण आमकां गोत असता वायट म्हण जाल्यार वय ताजे वयर जोर अटॅचमेंट का पिच्या सोडी वायट म्हण सांगल्यार हा जायना पिवचे सोडाची म्हणल्यार जाय जाल्यार इस्कॉनाक येवची सोडताची बिना पिवची सोडनाची तशी त्या नमुने आमकां आमगेले एक अटॅचमेंट असता. तशी आतां कसं जालें आतां केलो पंत आमकां येवन सांगताचे व्हड साधू गुरुवर्य व्हड डिवोटीस देवाले नाम जप कराची त्यांची तुमगेले सर्व सिद्धीक त्याची एक साधन हे कलियुगांत जप करा. आम्ही जपा कितली इम्पॉर्टन्स दिताची सकाळी उठ्ठेल कोण फर्स्ट प्रिफरन्स जपा दिवक कितली दिताची आमकां नाका जाल्यार आमी त्या नमुने आमगेले पुरे सांसारीक सुखा वयरी इंट्रस्ट आसिल पेट्टाक हे कितले व्हड जनान सांगल्यार वय आमगेले कसांनी चेंज जायना त्या नमुने अटॅचमेंट भोवन गेला. तशीची हांगा धृतराष्ट्राक मस्त अटॅचमेंट तेवे एस्पेशली तागेल पुतू दुर्योधनाल वयरी खंडापटी अटॅचमेंट आसिले. आतां दुर्योधनय ना तागेल विंगड शंबरी पुत्तय मेल्लेंची आतां विदुरा येवन ताका जागयता उठ्रे पुरो तांगेल घरांत एन्जॉय केलेले वस पल्लेची उठ्ठोन साकसाकाणी हिमालय वस थंय वचून तपस करी आनी देवाक पाव आतां वस थंय वचून थंय तुगेले देह सोडी कितली कश्ट न्हय कोणे भावाना येवन अश करी देह सोडी म्हण सांगचे जाल्यार तो तशी म्हणटा. आनी विदुरा सांगता ह्या विशय पांडवांक कोणाकय सांगची नाका कसला म्हणल्यार तांकां सांगला री तांणी म्हणटा नाबा वच्ची नाका आमी तुमकां चंदकून पळयता नाचवे कसं मिस्टेक जाल्यार क्षम करी आमी अश करता तश करता म्हण पुरे पांडवास तुमकां राबयताची तशें कोणाकय सांगची नाका एकलो सीदा सकाळी उठ्ठ आनी सीदा हिमालया बस आसिल पुरे सोण बस अटॅचमेंट पुरा सोडी आनी कसं वर्णी सम एकड कान ऐकना दोळ दिसना पुरे तदना धृतराष्ट्राक वय म्हण दिसता. तदना तो सकाळी उठून वच्चाक बाय सरताना तागेले एक बायल असता गांधारी मस्त पतिव्रते गौरवान्वित सभ्य सरळ साध्वी हे श्लोकान म्हणलेलं भागवत साध्वी म्हणी तसल एक गांधारीक आपण सांगता हा माझी वानप्रस्थाश्रम घेतस म्हळ्यारी हा वाट जकोनु रन्ना वत्तस मेगेल गृहस्थाश्रम एंड्कोनु हिमालय वत्तस ಕೂಡ್ಲೆ ತೀವೈ ರೆಡಿ ತೀವೈ ಬಂತ ಹಾವ ಎತ್ತ
हाय परपटांत मस्त पुरे श्रीला प्रभुपादान लायक विचार सांगिल असं तंतू दोन इम्पॉर्टंट विषय म्हळ्यार ती हे पुरा लेखना सीतेल म्हणके ओ हांव राजकुमारी रानांत गेल्यारी कशी थंय कसं मस्त प्राणी येताची खावच्या असना कामाची असनाची खाण मेळना कसं पुरे कसं आलोचन करनी मेगेल बामण खंय आस की थंय मेगेल सर्वस्व थंय एक सुख ब्राह्मणां नातील प्लेस म्हाका नाका म्हण कसं आयलारी वॉड हांव फेस करू रेडी म्हण सांगून कुडले बाय सरली तीक दोन ऑप्शन आशिल्ले एक ती थंयच राबेत आशिल्ले आनी एक ऑप्शन कसं म्हळ्यार तीन तिगेले अन्नाल घरा वचे आशिल्ले शास्त्रांत तशें म्हणलेलें आसा एक चेल्ली जाल्लेलीक वर्डीक जावच पुढे तिगेल रक्षण करचे अन्नान वर्डीक जातरी तिगेले बामणान रक्षण करका आत पक्कने बामण गेल्लो म्हणटले जाल्यार तिगेल पुत्तान रक्षण करका आत पक्कने पूत ना म्हण जाल्यार पुत्ताणी पुरे असतात नवे बायल चेडव देराल चेडव तांगेल रक्षण रसका आता तिका युधिष्ठिर महाराज चंदकून पळोवन घेत आशिल्लो तशी तिगेले ती थंय राबेत आशिल्ले ना तिगेले अन्नाल गांव वचे आशिल्ले जाल्यार ती हे दोन्ही ऑप्शन घेयनी सुख संपत्ती ऑप्शन घेयनी कुडले कुडले बाय सरली तशी त्या एक तिगेले एक अनेक श्रेष्ठ गुण पतिव्रता धर्म कशी तीन फॉलो केलं सीता देवीने अशी केलेलं आशिल्ले ती लेखनी हांव राजकुमारी जावप नाशिल्ले मेगेल पाय पुरो सॉफ्ट सॉफ्ट कंट्यामध्ये कशी वच्चे कसं नाही ना तांक पुरे कष्ट जाल्यार वय बामण आस बामणाने डिसिशन घेतला म्हण सांगून कुडले बाय सरलेलं आसा अशी पतिव्रता म्हळ्यार केन्नाय बामणान सांगिल वरी आयकुचे फॉलो करता आसले आनी बामणाल सेव करूक एनी टाइम एनीवेर ऑलवेज विलिंग केदनाकय खंयची टायमाकय केन्नाय मन दवरून बामणाल सेव करता बामण राक्षस जाल्यार वय चंद कोण सेव केलेला आसा आमगेले अनेक पतिव्रता उदाहरणे मंडोदरी तिगेल बामण रावण प्रपंच आशिल्लो सक्कडी सुंदर स्त्रियल मागशी आशिल्लो जाल्यार वय मंडोदरीक एक उच्च पतिव्रता स्थान दिला ती त्या नमने फेथफुल जावन तिगेल बामणाक तीन करता आसले पुरे चंद कोण सेव केलेलं आसा तशें आनीकय मस्त पतिव्रतेल एक्झाम्पल आसा अहल्या द्रौपदी तशी हंतू गांधारी आयडियल एक आदर्श पतिव्रता नारी म्हण सांगून सांगिल्ला सांगतो हांव मस्त पुरे भागवतम अंतू ट्राय केले सोदूच्याक कसं नाही तिगेल वैरी कसं नाही नेगेटिव्ह कमेंट्स आसत की म्हण सांगून तर कसं नाही मेळ्ळी खंय आसल्यार श्रीला प्रभुपादान तिका पॉझिटिव्ह जावन तिगेले पतिव्रता धर्म उकळून धरलेलो आसा तशी त्या श्लोकांत तू म्हणलें म्हणके तिगेल अन्नाल नांव सुबला महाराज हन्नी आसचे कांदाहार म्हळ्यार आतां आसचे अफगाणिस्तान गांधारा म्हणून ताका हिगेल नांव गांधारी ना सौबल्या म्हूण सांगिल्लें आसा ती तदना गांधारांत इवन ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷ पुढे प्रभुपादान आसतना अराउंड 1968 अंत वय थंयचे डिवोटीस पुरा अफगाणिस्तान डिवोटीस म्हणचे की हंगा अत्तय मस्त हिंदूस आसची आत्ता आमगे स्कूलान पुरा टीचर्स पुरा हिंदूची मस्त हिंदू जन अंगड पुरा चलयता आत्ता पुरे जनाक काण फ्लश आउट कोर्न फुल मुस्लिम कंट्री जाल्ला जाल्यार पुढे आशिल्ले ताज्याकय पुढे हे अफगाणिस्तान म्हणलेले हिंदू रायू सुबला महाराजाले अंडर आशिल्ले म्हणून आमकां हे एक श्लोकांत कळटा कडेरी कसं म्हळ्यार ती तिका एक व्हड तपस्वी पॉवरफुल तपस्वी म्हणून सांगिल्लो आसा एस्थेटिक युजली तपस्वी म्हळ्यार वर्ड कोणा यूज करताचे खोडोड ऋषी मुनी मस्त तपस्या करून आसताची तांकां यूज करताचे हिण कसं एक तपस केले कसं युजली तपस म्हळ्यार खंयच्याचेय एक अटॅचमेंट ना बंधन ना हे मोह ना तसल एक हिने कसं तसल पुरे केला म्हळ्यार एक आमी पळया ती
ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರಡುವ ಜಲತಿಗೆಲ್ಲ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯ ಅಸಿಲ್ ಪಾಪ ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರಡುವ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಚಂದ ಚಾಂಗ್ ಬುದ್ಧಿರಿ ವಡ್ತಾಚಿ ಕೆಲವು ಜನ ಚೆರಡುವ ಜತ್ತಾನಾಚಿ ಲೂಟಿ ಕೈಗೆಲ್ಲರ ಬೈ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ स्कूल कोणू गडे गडे कॉल कंप्लेंट आणि देखून तश कर नु का कर ना म्हण सांगचे वपास करची त्यांची तशी मस्त कष्ट जाता तशी वाडका जाता तांक मस्त कष्ट त- ते दुर्योधन दुःशासन ಹೀಗೆಲ್ಲ ಚೆರಡು ಪುರೇ ತಸಲೇಕ ನಮ್ಮನೆ ಚೆರಡು ಅಸಿಲೆಂಚಿ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ सांगताची गांधारी भीष्म देवा काय उणी नासिलके खंची विषय री भीष्मदेव आमकां गोतस अखंड ब्रह्मचारी व्रत धरलेलं तसल खंयचे एक तागे लायफान खंयची नमुन्याचे एक प्रॉब्लेम आयल्यार वय तागेले व्रत एक ती मस्त कष्टारी कशा जाल्यार वय तो दृढ मनस जावन ताणें फॉलो केलेलें ताण कसनय म्हणल्यार ते फॉलो केलेलें आसा तशीच हे गांधारी कशी ते भीष्मदेवालो टू कंपेर केल्ले म्हण म्हणल्यार ती वय तिगेले एक वोव कसो घालेल प्रतिज्ञ कसो घालेल ती दोळ्याक केन्ना पट्टी बांदून आसता म्हणून ते प्रतिज्ञा ब्रेक केलेल ना ऍक्च्युली म्हाका हे डाऊट आयला हांव एक 7-8 वर्षां फुडें क्लास अटेंड करता आशिल्ली भागवतम क्लास तदन हांव निमगिलेलें ते कसं ती अशीची ऍक्च्युली दोळो नातील तांणी पळयन अशी अशी विंगड दोळ आशिल तांणी पट्टी बांदून आसतना तिगेले बाब कशें आसा चेडूं कशें आसा म्हूण पळोवका म्हूण मन येना ती अशी पळोवन आशा पूर्ण मॅम ताकाची ते एक माताजीन म्हाका लायक आन्सर मस्त क्लास भर आन्सर दिला एक क्लास न्ही 7-8 क्लास भर एक क्वेश्चन तीन आन्सर दिलो मस्त रेफरन्स दिलो ताजी तीन म्हणलेले जी पॉइंट्स पुरा जे केलो केलो सांगतस तदन हांव मस्त बरोवन घेयन आशिल्लें चेडूं सान आशिल्लें तशें कसो पळय उडगो आसा ते पुरो हांव सांगता तदन तीन म्हणलेलें कृष्ण सक्कडल हार्टांत आसता हृदयांत आसता ताका गोतस तू चीटिंग केला की ना अशी दोळ ओपन कोण पळेल की अशी दोळ ओपन कोण पळेल की कोणेय ना कोणे पळयतना म्हण अशी ओपन कोण कसं पळेल की तशी पुराय कृष्णा गोत आसता आम्ही लेखताच ओ कोणे पळयतनाची म्हण सांगून जाल्यार कृष्णा गोत आसता तशी ती पतिव्रता म्हण नुत सांगून आसनाची ती भीष्म लोट नुत कंपेर केलेलं ना ती बदची 100% जावन ती गेले एक प्रतिज्ञ कसं आशिल्लें दोळ्या पट्टी बांधून घेवन आसता म्हणलेलें त्या प्रतिज्ञा तिने फॉलो केला कडे तिने केलो मस्त पुरो 2 चूक केला तिगे लायफांत जाल्यार वय तिके एक व्हड पतिव्रता म्हण सांगिल्लें एक साध्वी म्हण एक टायटल मेळलेलें आसा कसला म्हळ्यार तिने तिगेले एक व्रत प्रतिज्ञ कसं आसा ते खंडापटी स्ट्रॉंग जावन केलेलें आसा म्हण सांगून आतां हिगेल वर्डीक कशें जाल्लें म्हण पळया तिका धृतराष्ट्रालोटू वार्डीक जावचेक हे विषयू प्रपोजल आमगेल भीष्म देवान पेटोवचे सुबल महाराज गांधार आशिल्ले रायक भीष्म देव पेटयता आनी फर्स्ट सुबल महाराज लेखता हो कुरडो आक कशें मेगले ती ऍक्च्युली तदना लोक सुंदरी जावन आशिल्ली एक राजकुमारी मेगेल एक धुवेक कुरड्याक कशी दिवचे समजायना म्हणून लेखून आसता जाल्यार तो लेखता हा कुरुवंश ऍक्च्युली भारी फेमस मस्त वर्ष दोकोन रूल कोण आयले तसं एक वंश हे 100 वर्षाके चड वर्ष दोकोन आडळीत केल्ला आळवी केल्ला हे भूमी भरी आणि तांणी भारी पॉवरफुल मस्त राज ऋषी ससांची असल एक वंशाक मेगेले धुवे दिवची म्हळ्यार म्हाका भारी एक ಹೆಮ್ಮೆ विचारू म्हणून सुबला महाराज लेखता कडेरी भीष्म कसलाक हस्तिनापुर दुखून अफगाणिस्तान कितले दूर कसलाक ताणे हे वर्डिके प्रपोजल पेटयल्या म्हळ्यार आन्सर कसं म्हळ्यार ती गांधारी सान असताना ती व्हड एक शिवाल भक्त जावन आशिल्ली तदन तिने लायकून शिवाल तपस करून शिवा कोलसून आसता तदन शिवा म्हणता तुका 100 चेल्ले चेडू जावोची म्हण सांगून एक आशीर्वाद दिवन आसता हे विशयू कूडले पुरे जनाक ते कळटा थंय आशिल्ले थंय म्हणे सगळे लोक वार्ते जावन वतात तिका 100 चेडू जातात की 100 चेल्ले चेडू जातात की म्हण सांगून
भीष्म देवो हे वर्डिके प्रपोजल कसला करत म्हळ्यार 100 चेल्ले चेडवांक मॅनेज करचे ऑर्डिनरी पर्सनाक पीपलाक ऑर्डिनरी जनांक जायना एक हॉस्टेल दवरका जाता हे राजवंश हंगेले धृतराष्ट्राले कुरुवंश एक राजवंश राजवंशान जाल्यार 100 चेडू जाल्यार आरामेरी मॅनेज करू जाता ना तिका कोणेय वर्डीक जावचें सुलभ ना 100 चेडवांक ती कशी सांभाळसितात कोणेय वार्डीक जायनाची तशी सुबल महाराज बी आलोचन करता राजमनेतनाक दिल्लारी हिक्का सुलभ जाता म्हण सांगेनो वर्डीक निश्चय जाता ही तदना लेखता ओ मेगेले जत्तल बम्मोणो कुर्डुकी म्हण सांगून तदनाची त्या मिनिटाक ती लेखता अत्त पक्कने तो कुर्डो म्हाक समज दोळ दिसता तदन कसं जाता हांव म्हणटा तुम कसं दिसता म्हाक गोतच ना माय अश करका तश करका म्हणून तिचे कडे कसं जाता डॉमिनेटिंग पर्सन जाता एक फॅमिलीन तो कडे ती कसं जाता इगो आता आमगेले आताचे लाईफ कडे मस्त वार्ते आसा मस्त डिवोर्स जावचे हे जावचे ते पुरे हेंचे कारण तो फर्स्ट कारण कसं ने डॉमिनेटिंग पुरे जन हांव सुप्रीम हांव म्हणलेले करेक्ट म्हण हेंचे एक लढाई मारता असताची ताजी निमित्ताची मस्त डिस्प्यूट मस्त गलाटो लढाई डिवोर्स पुरे जात असता आता आमगेली एटिट्यूड कशी हांव कुशेर आस हांव मेगेल काम कोण कुशेर आस तू तुगेल कंपनीन काम कोण कुशेर आस तुगेला फोन आस मेगेला फोन आस म्हाका तू काही जाव का म्हणना दुड्ड आस बस म्हण सांगून जाल्यार ही श्रीला प्रभुपाद सांगताची केन्ना एक फॅमिलीन तू ना कोणाकय खंयचे एक आत्मा कसं जावका म्हळ्यार सेवा मनोभाव जावका आता कृष्णा कॉन्शियस म्हणा तेंच नव्हे भक्ती सेवे सर्विंग एटिट्यूड केन्ना सर्विंग एटिट्यूड असल्यार पुरे ऑटोमॅटिकली समजता फॅमिली असो खंयचे डिस्प्यूट आस कसं असल्यार सेवा मनोभाव आसका तेन अत्तील निमित्त चितली पुरे गलाटो आता ती लेखता हांव बिनी कसं ने दोळ म्हाका समज म्हूण असल्यार आमगेल घरांत गलाटो जावचे कशी वच्चे राजमनेतनाक ते भरपूरी सर्वेंट्स सेवक पुरो आसताची तांगेल हेल्प घेता हांवय मेगेल ब्राह्मणाक येदन एक सांसारिक सूख पळत तसले एक सूख ना की म्हाकाय ते सूख नाका म्हण सांगून ती तैंची ते एक त्याग करून पळत तसले एक सूख दोळ्याक पट्टी बांधून घेता आत्ता कालांतू असल पुरे आलोचन समेत करू जायना न्हू कितले कष्ट अशी पुरे आत्ता आमी कसं रे इतली पुरे आलोचना करचे ना वाडीक जायनाची ताजे पयस फुडें एक राशी डिमांड बा तशी हे गांधारीले स्टँडर्ड हे एक गांधारीक हे एक विषय असले कोणेय हे सगळे शास्त्रांत असल पुरे मेळचे सल व्हडले पतिव्रत मेळचे बारी उणे तशी एक परमनंट ब्लाइंडनेस आणि एक परपेच्युअल ब्लाइंडनेस म्हण सांगचे हे तिगेले एक कार्यानिमित्त तिका पतिव्रता म्हण सांगून म्हणलेलें की श्रीला प्रभुपादान सांगिल्लें आता तिका 100 चेडू कश जाल्ले म्हणून एक पळया ती गुरबीण जाता पुडी पुरे एक्सरे नासिले स्कॅनिंग नासिले सिझरीन नासिले 2 वर्ष जाल्ले बाळान जायनी राखता न्हू तर पेशन्सार राखा पुढे आनी कसं नाही उपाय ना राखता एका धृतराष्ट्र निमगिता कसं न्याय कितली काळ जाल्ले आनी काही जायन माय बाळान ती कसं जाल्ले म्हण सांगून पुरे जन प्रेशर घालताची तिका डाऊट येता यो न्ही धृतराष्ट्र सांगता 100 चेल्ले जाताच की 100 सोडी 2 वर्ष दाखोवन गुरबीण जाल्ला आनी काही एकय भायर येन कसं हे म्हणून आशिल जन पुरे तिका मस्त प्रेशर घालून स्टार्ट करताची तदना तिका एक न्यूज मेळता कसं न्यूज म्हळ्यार पांडूक एक चेल्लो जाल्ला युधिष्ठिर महाराजाले जनन जाल्ला रन्नंतू म्हण सांगून तिकेदन एक न्यूज येता तदना तिक भारी बेजार जाता खंडापट एक नमने जाळ भोर्न वता ओ आमगेले
किंगडमांनी तांक वत्ता म्हण एक जाळ खंडापट्टी भोरनो ती डबा 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 म्हण कोपार तिगेल पट्टाक सम मारता. ते जाळ ते बोग्गिल असनव ते तीन केल्लेले तिगे लाईफाचे फर्स्ट मिस्टेक. ते सम मारलेले पेट्टाक तिगेले पट्टा दकुन कसं येता मांसा मुद्द एक मांसा मुद्द येता. जीवना बाबुना नुत एक मांसा मुद्द भारी बेजार जातो. हे कसं नाही दोळसल पुरे पळयनी तिक जलारी एक नंबिक असता. व्यासदेवाने म्हणलेलं तू 100 चरडू जात्ताची म्हणून. शिवाने म्हणला आशीर्वाद दिला 100 चरडू जात्ता त्यावे चल्ले चरडू. हे कसं नाही मांसा मुद्द जल्ला ಕೂಡ್ಲೆ ती व्यासदेवाला धावता. व्यासदेवा राक कसकी जल्ला तो म्हणत काय बेजार करू नका हांव आम करता. ते शिवान आशीर्वाद दिलेल म्हणके 100 चल्ली तुका जात्ताची म्हण 100 पॉट रेडी करू सांगता. मडके 100 पॉट ಅಂತೂ ದೇಸಿ ತುಪ್ಪ ತದನ್ ಪುರೆ ದೇಸಿ ಮಾತ್ರ ಸಿಲೆ ತೂಪ ಗಲು सांगता. ಕಡೆ ರೀತೆ होड मांसा मुद्द सिले तो 100 पार्ट अंत कट करतानी एक पीस काणू अंतू घालता. टेस्ट ट्यूब बेबीस आता परे करतार तशी कसं की व्यासदेवाला एक्सपेरिमेंट करता. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲನ 100 ಚರಡು वेताची. व्यासदेवाक ಗೊತ್ತನಾಸಿಲೆ हे ಗೊತ್ತಸಿಲೆ जाल्यार सांगून आसना हे चरडुवाची कुरु वंशाचे लास्ट हांगेल निमित्त पुरा डिस्ट्रक्शन जाता म्हण सांगून. मागिरी केदना गांधारी द्रौपदीक मेळतकी फर्स्ट टाइम द्रौपदी मेळतकी केदंती हस्तिनापुರ रन आदकोनो येत्ता द्रौपदी मेळतकी तदंती द्रौपदीक पटोवन धरता. ऍक्च्युली ती कुडगास असता. द्रौपदील कसन म्हळारी द्रौपदी ऑर्डिनरी चेल्ली नाही. ती जल्लेल यज्ञ कुंड दकोन यज्ञाचे कुज्जस्न यज्ञ अग्नी तंत दकोन जल्लल तीन जल्लेल तदना अशरीरवाणी जावन असता. हे द्रौपदील निमित्ताची सगळे कुरुवंश क्षत्रियाले नाश जाता म्हण सांगून. गांधारी करेक्ट गोतस ही द्रौपदील निमित्त मेगेल चरडू पुरे वत्ताची जाल्यार बाई कसं करचे विधी आमगेल आता ना म्हणलेले एक विचारू गांधारीक करेक्ट गोतसता. आम्ही कसं करू गेल्यार बाई ते अशरीरवाणीत कसं म्हण आसिले ते मिस्टेक जायना चूकी जावचे साध्य ना म्हण सांगून ओपन हार्टेडली खंयचे एक नमने भावना द्वेष त्या द्रौपदील वयर दवरनाशी चंद कोण तिका फोटोन घेता. तशी जातरी वस्त्रापहरण केदन द्रौपदील जाता गांधारीक मस्त बेजार जावन असता. खंडापटी बेजार जाता. ताजे पुढे ती धृतराष्ट्राक दुःशासनाक दुर्योधनाक पुरा नमने नमने रीती सांगून असता. ते पुरे तुम्ही करतसचे चांग नाही सम नाही करेक्ट नाही अधर्म कोण नाही हिण सांगच्या ऐकनाची. केदना हे वस्त्रापहरण जातकी तदना ती कळता हे कुरुवंशाचे नाश जावचे दिवस लागगी येतस. ही तिगेल पुरे ट्राय करची केल्ली खंयचे वर्क जायना. कितले चांग असल्यार बाई केलो पंता आमगेले दौर्भाग्य असल पुरे जन सुत्त असताना आम्ही आमगेल व्रत स्ट्रॉंग दोन धरची बिना आम्ही लेखील म्हणके कसं नाही केदनाय जायना. आम्ही पुरा मस्त प्लॅन करताची म्हाका अशी जावका मेगेल चरडू अशी सिक्का US वचका अन्नेका म्हण आमगेल केलो पंता देवाले इच्छे विंगड असता. कसं नाही आम्ही केदनाय लेखील म्हणके जायना. आता ही तदन कसं करता ही एक तपस करू स्टार्ट जाता. अनेक एक नमने स्ट्रॉंग व्रत करू स्टार्ट करता. ती गेले थ्रू आउट लाईफ ती ते व्रत करता. तदन ती लेखता एटलिस्ट हांव करची व्रता निमित्त पुणी त्या दुर्योधनाक एक दिवस पुणी दिसो तो वाईट करतस अधर्म मार्गार वत्तस म्हण एक दिवस पुणी एक आलोचन पुणी तागेल मनान तेव्हा म्हणलेले त्या व्रताचे उद्देश असता. जर तिका गोतस केदन पुसून त्या कृष्ण असता तो
केदनाय पांडवाक धर्माक केदनाय रक्षण करचेची तीन पळयला केदन ते मेणा घरा दकोन कृष्णान राखला ते पांडवांक विषा दकोन राखला द्रौपदीक वस्त्रापहरणांत राखला मस्त पुरे तिने पळयला तशें तिका विश्वास आसा हो कृष्णच न्हय ते कृष्णान आशी पुसून हे पांडवांच विजय जावचे कसं नसल्यार ते विधी म्हणले चुकी जायना म्हण सांगून कडेरी एक पंत ಹನ್ಗೆಲೆ ಪಾಂಡವಾಲೆ 14 ವರ್ಷ 14 ಇಯರಾचे वनवास जावन माग शेताना तांणी तो म्हणटा धृतराष्ट्र म्हणटा तूची गांधारी तुवची ते दुर्योधनाक कसने पुणी कोण सांग नवे आमका कसने म्हाक सांगू कसने कळतना म्हण सांगता तदना कसलाक म्हणटा धृतराष्ट्र गांधारीक म्हळ्यार धृतराष्ट्र गोतच ती साध्वी मस्त सरळ कसने असल्यार चंद जावन हंबल जावन ती सांगता म्हण दुर्योधनाक नमने नमने सांगता महाभारतान सांगिलस ती म्हणत की मोगार म्हणत की भिवोन म्हणत की मस्त कसने फर्म एक फेथ दवन कृष्णाल वेर तशी पुरा म्हणता नमने नमने खंयची पुरा रितीर म्हणत नवे चेडवांक आमी तशी नव्हे पुरा नमने रीती ट्राय करताची म्हणची म्हणता जाल्यार दुर्योधन म्हणत की अय कोण केमेगल माना आसिल्यार तू जायना जाल्ले वे तुगेले भाशण अशी म्हणत की तदना तिका दिसता आनीक राधा गोपीनाथ प्रभून एक वर्ड म्हळें एक सेंटेन्स म्हळें मॅन कन्विन्स्ड अगेन्स्ट हिज विल इज ऑफ द सेम ओपिनियन स्टील केदन कोणाक तांगेले मन आसिले जे विरुद्ध जावन आमी सांगताची उपदेश दिताची कितले उपदेश केल्यार वय तागेले मनान तशें तेंच विशय ते इश्ट आसना म्हण जाल्यार तेंच करपाची म्हण तांकां दिसला तेंच करचे कोण कसं म्हळ्यार आयकूच ना केलो टायपा जन तिका आतां युद्ध स्टार्ट जालें ताजे पशी फूड एक पंता द्रौपदीले वस्त्रापहरण जाल्ली कुडले एक पंता धृतराष्ट्राक गांधारी सांगता इतली व्हड विषय जाल्लो आसा आनी आमगेले कुरुक्षेत्र कुरु वंश नाश खंडित आत्त वचून तुम्ही द्रौपदीक चिकेपुणी समाधान करका ना म्हण जाल्यार भारी तिक बेजार जाले जाल्यार वग्गी वग्गी आमगेले पुरा नाश जाता म्हण सांगून समाधान करी म्हण फोर्स करता तदना द्रौपदी कापोन धृतराष्ट्र निमगिता कसं जाय गो तुका म्हण ती म्हणटा मेगेले आमगेले बामणाक राज्य वापस दी म्हण सांग तो ओके दिव्या म्हण सांगता कडेरी कडे आनी कसन जाय म्हण सांगून तो निमगिता असल तागेले एक उदार भावने तदना ताका जागृत जाता कसला म्हळ्यार गांधारीन एक फोर्स केलेलो आसले ना जाल्यार तो लेकून आसता कशी आनी वनवासा वताची 14 इयर आरामेर आसता आमगे चेडवा लोटो म्हण जाल्यार हीण म्हणलेले निमित्त ते द्रौपदीला एक निमगून आसता मागीर तो थोडे ते दिवचे प्रयत्न कोर नासता फुल हार्टेडली न्ही मागीर एक पंत ते कडेरी युद्ध स्टार्ट जाता महाभारताचे महायुद्ध स्टार्ट जाता तदना प्रति दिवस इक्का न्यूज येता आसता ऍक्च्युली तो भीम आसना पांडवालो तो एक प्रतिज्ञ करून आसता कौरवाल पुरा चेडवांक 100 पुत्तांक हांव मारोचे ताकाची नकुल जो सहदेव जो अर्जुन जो कोणेची कोणाके कुरुले चेडवांक मारूक वच्ची नासिले ते भीमाल कोटा म्हण तांणी सोण सोडले भीमा दिवसा कितले चेल्ल्यांक मारचे ते न्यूज इक्क आसता तुगेल आजी 7 चेडू मेल्लेंची आजी 18 चेडू मेल्लेंची आजी 21 चेडू मेल्लेंची इतका भारी बेजार घंडापटी बेजार जाता आसता कसं करचे कडे 17th डे असल न्यूज तिगेल चेडूवान मेल्लेलो ऐकून ती डिसाइड करता हांव इतले काल हे नमुने यज्ञ करून कठीण तपस केलेलो आसा
म्हाका एक शक्त येयलेलो आसा. हांव मेगेल चेडवांक त्या शक्तीन राखचेची म्हण सांगून ती डिसायड करता आनी ते युद्ध क्षेत्रा वता. ते युद्ध भूमी वताना ते पळयल्यार कसं न्यूस तिगेले 99 चेडू मेल्लेंची, 99 चेडू मेल्लेंची. एकलो वरला दुशासनय गेल्ले, पुराय जन गेल्ले, एकलो वरला तो दुर्योधन. ते विषय ऐकून वची ती थंय मात्तीगून पडता. कडे ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तिक बोध येता. बोध येवन हब्बा एकलो पूतपुणी आसना म्हण सांगून ती ताका आपयतानी सांगता, पळय आयचे दिवस युद्ध जाल कुडले तू म्हाका मेळ सांजे येवन तू मेळटाना खंयचे कसनय अवंगल घाल अशी येवन तशी येवन मेळका. हांव मस्त यज्ञ करून म्हाका पवर आयलेलो आसा. ते मेगेल ते दोळ्यान तू केदन फर्स्ट टाइम पळयत की तदन तुगेल सगळे देह वज्रावरी स्टीलावरी कठोर जाता, कोणय सोलसूच्या जायना तशी यो रे पुत्ता म्हण सांगून पेटयता. एकड कसं जाता कृष्णाक कळता ओ आमगेल गांधारी आयला म्हण सांगून तिक प्रणाम करच्याक म्हण सांगून कृष्ण बायसर तिगेल एक कॅम्पा लागी येता. कृष्णाक ऍक्च्युली पुरा गोतस जाल्यार वयतो खंयची नमुने करेक्ट टायमार येत म्हण सांगला री ताणे येवन गांधारीक प्रणाम करून भायर येताना पळोवच कसं हंग दुर्योधन येतस काय अवंगल घालनाशी. दुर्योधनाक एक नमुने अळशी करता जोर. कृष्ण म्हणते हे कसं रे, हे कसं अवस्थ रे दुर्योधना, कसं जेल रे तुका म्हण सांगून म्हणता. ताका तो म्हणता म्हाका मेगेल अम्मान अशी येवच्या सांगला ताका हांव अश्वतस म्हणता. तू कसं एक वैदिक अध्ययन जायन वे तुगेले तू गोतनावे अशी मूंजी पुरे जातरी होड अशी जातरी अश कसं अवंगल घालना अशी वचाना भोंवचाना म्हण सांगून तू तितले कळना तेवे अम्माला एद्रासो कोणाला एद्रासो अशी रापचाना तू कसं करी एटलिस्ट प्रायव्हेट पार्ट अवंगल एंत कवर करून वस म्हणता. ताका हा वय 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 करेक्ट कृष्णान म्हणलेले विषय करेक्ट आणि वापस कोणे मेळ्ळार कष्ट म्हणता अवंगलेंतू तगेले अशें अवंगल सुतोन घेतानी गांधारी एद्रा वता. गांधारी दुर्योधन आयलो म्हणून कुशेरी तिगेल पट्टी ओपन करता. ताका वयर देखून सकल पळयता, स्कॅन करता. तदना तगेल वयची बॉडी फुल्ल वज्रा म्हणके कठोर जाता. मागीर पळयता अवंगालेस तशी तगेल लोवर पार्ट ऑफ द बॉडी तगेले स्ट्रॉंग जायना. तिक भारी बेजार जाता. ती सम बिश्टयता कसं अवस्थ रे तुका हांव कसं अवंगल घालना शिवा म्हणल्यार कसला अशी घालना येयलो म्हण सम बिश्टयता. दुर्योधन म्हणता वाडना 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 हांव वज्र म्हणके स्ट्रॉंग जाला आतां म्हाका इतले पुरो कोणा कळटा हांगा लोवर पार्ट मात्र शक्ती ना म्हण कोणा कळटा वाडना वाडना म्हण भारी खुश जाता. हांग हिक्का भारी बेजार जाता. दुर्योधन वता हिक्का तदन कळता हे कृष्णाले काम मॅन प्रपोजस गॉड डिस्पोजस म्हण हांव खंयची नमुनेचे कसं मेगेल प्रयत्न केल्यार वय कृष्ण सोना म्हण सांगून तिक तदना कळता. ती लेखता हांव नमने नमने रितीर मेगेल चेडवांक रक्षण करूंक हांव ट्राय केलेलो आसा जाल्यार विधी आटवे बेरे म्हण ती हसता. पतिव्रता तिगेले कसं ना ती ओपून घेता विधी म्हण सांगून. तशी आम्ही समेत एक भक्त जालेले आमकां गोतस का आम्ही नमने नमने प्लॅन करताची जाल्यार देवाल इच्छा विंगड म्हण सांगून. तशी प्रभुपाद म्हणताची दिवसा न्यूज येतास इतली चेडू मेल्ले सकड चेडू मेल्ल्यांची तिगेले नात्रय मेल्ल्यांची तिग मस्त जन नेव्यूज कझिन्स पुरे मेल्ल्यांची. हे इतले न्यूज एक पंता त्यावे एक पंता थोडे दिवसा गॅपार सकडे गेल्यांची. हे एक न्यूज सुद्धी एक बायल मनशेक
भारी कष्ट सैसून घेवच्याक त्या वेतिगेले केदां चेडुवा मेल्लेंची म्हळ्यार एक सुद्दी असना ते एक सैसूच्याक भारी कष्ट जाता कंडापटी एक अत्यंत भयानक कंडिशनार आसिल ती जलरवई ती एक साध्वी जावन जलरवई ती भारी कष्टारी ते कष्ट पार केलेलं म्हण सांगता अत वापस मागशिवच्या धृतराष्ट्राक विदुरान सांगिले आतानी सोण वस म्हण सांगून तातना गांधारी वै बाय सरलेलं आसा तशें तिका 2 ऑप्शन आशिल्ले जाल्यार वै ती तंतू बामणा लटू आसचेची सूख म्हण सांगून ती बामणा लटू बाय सोर नासता थंय हिमालय वचून जाले फुडले धृतराष्ट्र तपस करता आणि तागेले एक योगी सिद्धींतू तो उज्ज प्रोड्यूस कोरून तो तागेले देह आणि ते राबून आशिल्ले कुटीराक समेत उज्ज घालून तो तागेले देह सोडता ते पळोवन गांधारी कसं करता तेच अग्नींतू दिवे उड्डून तिगेले देह सोडता अशी तिणे देह सोडले म्हणून सांगिल्लें आसा आत्ता गांधारीले आन्न एक पार्ट पळया तीण केलेली एक मिस्टेक आमकां कळलेलें आसा ऍक्च्युली आमी मिस्टेका वयर चड हें करची न्ही जाल्यार एक म्हळ्यार ती मस्त जाळ बघून ते कसं न्ही तिगे चरडांक तेच संस्कार गर्भदान संस्कार म्हण आसताची केदां आमी गुरबीण जावन आसताची तदना चांग चांग विचार भागवत भक्तांगेले देवाल ಬಗ್ಗೆ ಪುರ ಐಕುಕ चड जाळ गीळ परे बोगलारी चड अनर्थ आसिल तितले चेडवा वयरी इफेक्ट जाता तशीची ते एक वायट संस्कार तीन तिगेले चेडवाक थंय दकून दिल्लेले आसा ते बीजची होड जावन ते युधिष्ठिराल वयरी पांडवाल वयरी द्वेष तांकां तांगेले रक्ता कण कणांत आयलेले आसा घशेक सान बी दकून एक व्हड बॅनियन ट्री अश्वत्था रूख जतकी तशी ते गट्टी मांडून गेलेले आसता एक तिगेल जाळ असना चेडवाले अंगांतू मांडून वचून असता कशेक सान उज्जे किटी एक पेट्रोल बंकांतू पेट्रोल टँकांत पडल्यार कशी ब्लास्ट जातकी तशीक सान तीन केलेले एक मिस्टेक सानशी दिसता एक कशी दिसता इतली चांग आसा पुरा प्रतिव्रत जावन केल्ले एक सान चुकी सगळे तांगेले कुरुवंश नाश जावच्याक कारण जाता तशी कर्मा लॉ ऑफ कर्मा मस्त कष्ट तशी आता एक चेडू जाल्यार वय ಕೆಲವು ಪಂತ ಸಾನ ಹೊಡ ಕೊಣೆ ಅಸ वचून प्लगा भितर बोट घालारी ते उज्ज ते शॉक लागचे ताका लागताची ते आमी कडेन म्हणू जायना ओ आज हांव इतले जप केलेले इतले नरसिंह कवच सांगिले कशी करनी देवान राखनी अशना तशना काय ना देव अंत पुर इंटरफियर जायना मेकॅनिकल लाईफान तू देव इंटरफियर जायना देवान ओनली आमगेल कॉन्शियसनेस स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस ते मात्र अपलिफ्ट करूक इंप्रूव करू हेल्प करचे वरलेल्यान पुरय देवू येना ಕೆಲವು ಜನ ಪ್ರತಿ ಏಕಕ್ಕ ದೇವಾಕ ಬಿಷ್ಟೋಚಾಸ ಓ ಮಕ್ಕ ದೊಳೆ ದೂಕೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದೂಕೇಲೆ ಕೇಸ್ ಜರ್ಲೆ ಹೇ ಜಲ್ಲೆ ಕಾಳ್ ಜಲ್ಲೆ सपूर जल्ले थोर जल्ले देवाक हे पूर आमगेल मेंटेन करची काम नाही तो असता तो मेंटेनर वय जाल्यार वय चड तो इन्वॉल्व जायना केदन आमी सेवा मनोभावार देवालाक वताची तदनाची आमगेल एक स्पिरिच्युअल कॉन्शियसनेस एवेकन जागृत जावचं स्टार्ट जाता तितली बसून आमगेले मन असेल कन्नडी धूळ पुसूच्या ट्राय करनाशी तशी बेसल्यारी देव आमकां हेल्प करना आतानेक तशी अनेक व्यू पळया गांधारीले हे महाभारत युद्ध जावचे पुढे कृष्ण एक संधान करच्याक पीस मेकर युद्ध संधान करूक दोन पार्टी मध्ये तू लढाई जावची नाका म्हणून शांती दूत जावन कृष्ण वच्या बाय सरता तदन द्रौपदी म्हणता तू वचून काय प्रयोजन ना रे कृष्णा तांनी एक सान एक हळ्ळी समेत एक 5 सान हळ्ळी दिवय म्हळ्यार दिवच्या रडी नाची
तसं जन कसं कॉम्प्रोमाइज करून घेतात तू वचून वेस्ट. दादान कृष्ण म्हणता आम्ही केदनाय चांग काम करू असनवा ते एक चांग जत्त की ना की ताजे रिझल्ट समा येत की ना की ते आम्ही जय मेळत की ना की विन जता की ना की ते पळोचाना चांग काम करतरवच का ना मुखार म्हाका अशी एक अपवाद येवचें नज हांव संधान करू वचनी हांव आंगेले पार्टी आशिल्लो युद्ध करका म्हण आशिल्लो म्हाका तशें म्हण एक अपवाद येवचें नज ताक गोतस ताक अपवाद येताची म्हणून जाल्यार वय तागेले एक ड्युटी कसं आसा तें करचें हांव करता हांव वत्ता म्हण सांगून कृष्ण एक शांती दूत जावन वचून आसता आम गोतस ते एक वापस विश्वरूप दाखयलें ताका कशी इन्सल्ट केलें दुर्योधनान म्हण सांगून जाल्यार वय ते ऍक्सेप्ट करनाची मागीर ते पुराय जावन वापस ते तांणी ऍक्सेप्ट करनाची युद्ध करचेची म्हण सांगून कृष्णा डिक्लेअर करता युद्ध जाता युद्ध जाल्ली मागीर कृष्ण पूरा युद्ध जाल्लें गांधारी 100 चेडवे मेल्ल्यांची कृष्ण पांडवास तांच्या एद्राक युधिष्ठिर महाराज कृष्णांक घेवन येतच ताची इतली जण येताची गांधारी पळयता तदना कसं जाता ऍक्च्युली तांगेल रूल कशे आशिल्ले म्हळ्यार खंयचे युद्धाक एक रूल्स कशे आसता म्हळ्यार तांणी नुत मारची न्हय तांणी तांगेल खुशी खातीर मारलेले न्हय ते युद्ध धर्म युद्ध जावन आशिल्ले निमित्त मारले मान जतरी कोण पुरे कोणाल पुरे पेरेंट्स रिलेटिव्स आसची तांक पुरे वचून क्षम निमगुका ते तांगेले एक रूल्स आशिल्ले तशें म्हणून हे पांडवास तांगेले जय केदनाय तांणी सेलिब्रेट कोन घेनी ओ हांव विजय जाले मेरवणीके वचनीची तांणी कसं केलं गांधारी लागी क्षम मागू येताची क्षम मागू येताना युजली आम्ही पुरे कृष्णाला वचून देवाला वचून म्हणची नव्हे कृष्णा कसं केलं मेगेल चेडू गेल्लेंची हांगा कृष्णू येतस तदना व्यासदेवा कळता हो गांधारी कंडापटी कोपयला ती अत युधिष्ठिर महाराजाक भीमाक पुरे शाप दिवचेची म्हण सांगून ती एक व्हड पतिव्रत जावन आशिल्ली मी तीन सांगील दिल्लेल शापाक मस्त पवर असता ताकाची खय दोकोन म्हण गोतना व्यासदेव फट म्हणता येता आणि गांधारीक सांगता ए गांधारी कसं जाल्ले खंय गेले तुगल आदर्श खंय गेल तुगल चांगुण तुव पोड म्हणचेसील नव्हे दुर्योधनाक केदना काही तू आशीर्वाद दिलेल ना केदन अधर्मा साईडार तू सने सपोर्ट करत असता तितली पासून हांव तुका आशीर्वाद दिना तू जय जावचे नाका म्हण सांगून तुवा हांव ताका आशीर्वाद दी नाशिल्ले तू केदनाय ताका धर्मा साईड पळोवका म्हणलें तसील जाल्यार तो अधर्मा साईड आशिल्लो तुगेलेच उत्तराज ही बद्द जाल्लेर आस हक्का ते पांडवाचे जो भीम जो कृष्ण जो युधिष्ठिर महाराज जो कारण नंची नाही म्हण सांगता तातून तिका वय म्हण दिसता तिगेल मात्यान ते कच चेडू गेल्लेंची म्हण ती वापस ते फुल्ल सीन तांणी केल्लेल चूकी वापस ती आलोचन करना जाल्यार केदन व्यासदेव म्हणता तेदन तिका वय म्हण दिसता तिगेल कोप चिके शांत जाता गांधारी म्हणता मेगेले 100 चेडू गेल्लेंच म्हणून म्हाका एक नमुने हांव गेलेल म्हणके जातस खंडापटी बेजार जातस त्या टायमारी व्यासदेव वत्ताची कृष्ण युधिष्ठिर महाराज पांडवास येताची आयली कुडले ते अनेक सीन असना धृतराष्ट्राय पटोवन धरचे भीमाले ते पुरे जाल्ले आत गांधारी निमगिता भीम कई म्हणून गांधारी म्हणता ए पुत्ता ऍक्च्युली म्हाका कोप ना तुगल वैरी जाल्यार मेगेल पुत्ताक त्या नमुने कसला मारले ते वय सने बेल्टा सकल कसला तश केल्ले म्हणता ताकाची भीम म्हणता ऍक्च्युली तुगल पूत कसं स्ट्रॉंग म्हळ्यार खंडापटी एक व्हड युद्धगार जावन आशिल्लो ताका सोलसुचेक जाता नाशिल्ले तो भारी लायकून युद्ध केलं जाल्यार आम्ही आमगेल पार्टी तू विन जावकाची म्हणून आम्ही एक एम असत ना तशी हांव ताका बेल्टा सकल मारका जाल्ले विना
आणि कसं नाही कारण ना तदन केदन ती तिगल पुत्ताल एक ग्लोरिफिकेशन ऐकता हो मिगेल पुत्तक हो होगळसीतस म्हण सांगून तिक खुशी जाता हो मिगेल पुत या लायकून युद्ध केला महावीरू अशी तशी म्हण ताण केदन म्हणलें तदन तिक भारी खुशी जाता तक्का तक शाप दिवचे ती आलोचना सोडता तशी ताजे मागीर ते नेक्स्ट सेंटेन्सान पुरो तो म्हणता दुर्योधनान अश केलेले दुर्योधनान तश केलेले ते पुरो तिक चड मत्ते वचना राईट टाइम राईट वर्ड्स भीम यूज करनासता तितली पुरो बुद्दंत दान्नी भीम वांचलो मागिरी तिक समाधान जाल्लें तदना ती युधिष्ठिरा पळयता अशी कोण तिगेल दोळ वर कोण अशी कोण युधिष्ठिरा पळयता तागेल नांगकुट पुरी काळे नील जाला तदना तीन पळस स्टैला कची अर्जुना भयंकर न्हू तो कृष्णाल मागशी वचून निपोन लपता अर्जुना काही गोतस हे पॉवरफुल आमगेले साध्वी पतिव्रता गांधारीले शक्ती पक्कने हीन शाप दिल्यार बिनी म्हण सांगून भिवन मागशी वता आमी कशी हांव कृष्णाल भक्त बिंदास म्हाका कांय जायना कांय जायना म्हण आसिल रूल्स पळय जाल्यार ब्रेक करून रेडी आसत न्हू जाल्यार तशें न्ही हांग कृष्णू आसता तांकां गोतस कृष्ण अर्जुना पुरे जन ಈಗೆಲ್ ಶಕ್ತಿ तदना युधिष्ठिर येता युधिष्ठिर काही म्हण निमगून आसतना युधिष्ठिर सीधा वचून तिगेल पाय पडता पाय धरता पाय दवरून रडता आणि सांगता ए गांधारी हांव हे सक्कड जल्ललक हांव कारण हांव रेस्पॉन्सिबल हे सक्कड पाप जल्लेल नष्टाक पूरा हांवची मूल कारण सो तू कसं म्हाका एक शाप दिवच जाल्यार दिवेत म्हण सांगून ते नमुने हंबल जावन विनम्र जावन ता म्हणत म्हळ्यार हिका उल्लोच्या वर्ड्स येना ताजेर शाप दिवच कसं हे नमुने चंद कोणतो तागेले चूक इशी ऍक्सेप्ट कोण घेवन म्हणलेल पेट्टाक ही कसने ताका शाप दिना सोवण सोडता मागिरी व्यासदेवा म्हणता व्यासदेवा यो म्हाका युद्ध भूमी पळोवका ते एक ती चूकी एस्पिरेशन कोण नासता युद्ध भूमी पळोवका म्हणटात तसं मेगेले चेडूवाले देह पळोवका म्हणटात तसं कोणाक एक फस्ट देखून दोळ ना कुर्ड जावन आसताची तांक ते पळोवचे आशी आसना कोण ऑलरेडी दोळ आसिले पळोवन घेवन आसिल्यांची तांक एक ना एक दिवस अशी आश येवची आसिलेची बट ती पट्टी बांधून घेतला ती 100% ती फॉलो केलं दोळ मुचून आसतसील पळयन आत तीक मस्त क्युरियस जाला मस्त कुतूहल पळोवका आमगेल व्यासदेव आस तो कसं करता विजन दित तिका दोळ्याक दृष्टी ते वचका म्हणना तीक हांगा अशी कोन दृष्टीन तुची दिसता युद्धभूमींत कसं पळोवचे तिगेल पूतू दुर्योधनाले कसं जांग अशी कोण सिळिला तांतू ते पुरे सने जॅकल नरी ಗಿಡುಗ ಕಾಯಿಳೆ ಪುರ येवन ताजे मांस ಕಾಣ್ 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 खातसची ಕೆಲವು ಜನಾಲೆ ಗळ कैकी ಕೆಲವು ಜನಾಲ किरीट कैकी साम्मा मारला पेट मेळला सने बाण लागला पुरे गांव बरी सुणे नरी पुरे येवन खातसची ते जयद्रथाले देह पळयला ते कुसून गेला दुशाला ते रडतस ते तिक बामणेना एकट पूतयना असल सीन पळोवन ती म्हणता जाल्यार ती एक पळयता ती खंय गेला री कृष्ण तिगेल ओटू येत असता ती कृष्णाक म्हणता कृष्णा कसं रे हे 5 महाभूत समेत एक जालेल म्हणके दिसतस मू कसं हे म्हण सांगून ती बेजार व्यक्त करता कृष्णाक क्षत्रिय म्हणलेले रिटायरमेंट म्हणलेले ना तन्नी लाईफ लॉंग तांगेले एकच क्षत्रिय धर्म फॉलो करचे ते द्रोणाचार्य आम्ही पळवेत द्रोणाचार्यक 85 इयर आसिले अभिमन्यूक टीनेजर आसिलो 17 की कितले की वर्ष आसिले
तशी तांकां रिटायरमेंट मेळयलें ना भीष्म देव कितले की प्राय जाला ग्रेट ग्रेट ग्रँडफादर तशी तांणी तांगेल जीव आसची पसून युद्ध करताची सक्कडे गेल्लेची जाल्यार क्षत्रिय मात्र कुरुवंश क्षत्रिय पुरे मात्र नाश जालेले ते कुरुवंशाचे धोबीचो कुक आनी कामाचे वर्कर्स तांकां बार्बर्स तसले पुरे कोणाकय कसं नाही जाय न्ही क्षत्रियांक मात्र क्षत्रिय लोटू युद्ध केलेले तशी वर्लेल खंयचे एक कम्युनिटी कसं नाही जाय नासिल्ले तदना युधिष्ठिर महाराजान तिका समाधान कोण जाल्ले भीमान समाधान कोण जाल्ले अत्त कृष्ण टर्न अत्त ही कृष्ण पळयता हा तुगेल सांग तदना कृष्णाक म्हणटा कृष्णा तू देव की तो देव जावन अशी तिका एक प्रॉब्लेम तू देव जाल्ले तुक मेगेल एक पुत्त के उरचे जाय न्ही रे कृष्णा म्हण सांगतके आता ती इतले एक भक्ती कोर इतली पुरा तपस्या पुरा केल्लेले असेल बाई इतली पुराय कष्ट भोगला इतली पुराय स्ट्रॉंग जाला तिगेल विधी पुराय ती ओपून घेतला इतली पुरा पूज केला पुरे बाई जाल्यार बाई कसं म्हळ्यार तिका भक्ती भावार करची नाही आसिल्ले एक कंचके एक फला खातीर करचे आसिल्ले सो प्रेम भाव म्हळ्यार ते जागृत जाय नासिल्ले आता दोन टाइपा रिलेशन असतात आमगेल जना जना मध्ये जाल्यार बाई एक सुपरफिशियल म्हळ्यार आतां नवे मेळ आसताची चंद कोन हाय बाय मस्त एटिक्वेट पुरो दवरन मस्त पुरे मर्यादेर चंद कोन उलयताची आनी एक डीप रिलेशन आमगेल्यान चेडवाल मते आमगेल्यानी मस्त डीप जावन कोणाले लोटू आसिल्ले लोटू मस्त फ्री जावन ते एक विंगड टाइप असता रिलेशन आनी तू शास्त्रांत पळोवं तसर डीप रिलेशन द्रौपदीला आनी कृष्णाला आसिल्ले द्रौपदीक गती असताना ती केदन कृष्ण आपयता तदना कृष्ण ಒಗ್ಗಿ येवनसना मस्त वेळ जातर येवनसता तदना ते पुरे सीन वस्त्रापहरण जातरी कृष्ण आपोन द्रौपदी निमगिता कसरे कसलाक ಒಗ್ಗಿ ಏನಿ म्हण निमगिता 4 ರೀಸನ್ तू ಒಗ್ಗಿ येवक आसिल्ले हांव तुगेले भक्तय हांव तुगेले फ्रेंड हांव तुगेल नाव आपयला आणि हांव काही ऑर्डिनरी मनुष्य नाही हांव यज्ञकुंड दकोन आयलो तसले असल्यांक समेत तू रक्षण कर न्ही टैमार ये न्ही म्हण सांगून कृष्णाक ही क्लास घेता द्रौपदी कृष्णाक कृष्ण लेखून असतो इतली पुणी केलं नव्हे आईल नव्हे ಏನशी काही बेसनी येवन इतली कापड दिल नव्हे तुगेल मर्याद वरील नव्हे अशी पुरा म्हणटी जाल्यार नेक्स्ट टाइम दकोन येना पळय अशी पुरा म्हणी कृष्ण ऍक्सेप्ट करता ती तिगेल आनी कृष्णाले रिलेशन गाढ जावन आसिल्ले निमित्त डीप रिलेशन जावन आसिल्ले निमित्त ती कृष्ण अशी उलयता कृष्णाक भारी बेजार जाता वय नव्हे हांव कंडापटी वेळ केल्ले म्हणून तो रडता केदन थंय तागेल मनान तूं हें बेजार आसता म्हळ्यार तो केदन थंय भूलोक सोडून वता नव्हे थंय हें मनान तूं केन्नाय बेजार दवरनासता हांव द्रौपदीक टायमार हेल्प कर न्ही म्हळ्यार एक बेजारू केन्नाय दवरन घेवन आसता तशी देव समेत देव जाल्यार वय एक रिलेशनशीप मेंटेन करूं केन्नाय ट्राय करता आसता तशी ही कशी हांगा गांधारी तू देव की म्हणून ताका बिश्टयता ताका चळयता ताका सने ब्लेम करता तुगेल निमित्त अशें जाल्ले एक चेडू हांव म्हागेल राखू जाय न्ही तुवच हें पुरे जावच्या कारण म्हण पुरे ती तागेल वयर अपवाद घालता कडे कृष्णाल एक उत्तर प्रत्युत्तर कसं येता म्हण सांगून राखनी ती कूडले शाप दिता कृष्णाक कसं शाप म्हळ्यार आज ಇದಕ್ಕೊಂದು 36 इयर्स जातरी तुगले चेडू अशीच एक व्हडली युद्ध कोर्न सक्कड चेडू मरताची तुगल सगळे यादव कुल म्हळेल नाश जाता एकले एक सिंगल जने वर्णाची तांगेले भितर तांनी युद्ध कोर्न मरताची आणि केदन तुगल कोणेय रिलेशन कोणेय तुगल लगी आसनाची त्या टायमार तुका बाण लागून तू मरता
तू वय तुगेले दे सोडका बस म्हण सांगून शाप दिता. कृष्ण हसता. निष्काम अंतू निष्णात जाल्यार तसले कृष्ण हसता. हे हासू आम्ही भक्तिरसामृत सिंधून शिकिले. अदरम मधुरम हसितम मधुरम असल हास नाही, चंद हास नाही. तो हासची विंगड रिजन, विंगड टाइप हास. तदना ते असील पांडवा लेखताचे हे कृष्णान इतली पुरा केला शाप तक्वे म्हणून सांगून कोंडापटी बेजार जाता. जाल्यार कृष्ण एक सत्य उलयता रिप्लाय जावन. तो कसं नाही तिक वापस प्रतिशाप दिना. तू नेक्स्ट लाईफान तू 200 चेडवांकय चेले चेडवाले जन्म दी तांगेले अशे मरण जावो तुका यश जावो तशें जावो. कृष्ण कसं नाही कोर येत असले कसं नाही म्हणा. तो दुर्वास मुनी नाही, तो शांत चित्त हसतस. सो तो कसं करता हे पुरे विषय तुमका खंयचे फिल्मांत जो खंयचे मेळना. असल पुरे ऍक्ट करू काही खंयचे हिरो काही जायना. हे नमुने कृष्णाल एक रोल असले. कृष्ण देव वै की नाही की ओपन जाल्यार वै असल एक कॅरेक्टर असल एक रोल खंयचे एक पर्सनालिटी करू साध्य ना. असल कोणेय मेळनाची, कृष्ण मात्र एक्सेप्शन. सो हे व्यासदेवाल महाभारत दुखून सांगता अशे भागवतान ना हे खंयचे एक ऍक्टरान करू जाल्यार ना तशी हे पुरो सीन तांणी स्किप केला. हे महाभारत एंडिंग पार्ट. मागीर हे पुरे तुम्ही पळयल्यार कृष्णाक एप्रिशिएशन करू स्टार्ट करता. आयकल्यार ओ इतली पुरो केला हाणे म्हण सांगून. मागीर कसं जालें कृष्ण एक सेंटेन्स सांगता. ते कसं म्हळ्यार कश एक ब्राह्मण ताक एक तपस्वी चेडू चल जावका म्हण लेखता. कशी एक गाय एक वासराक जन्म दिता. कसं लाग म्हळ्यार ताचे कारण कसं म्हळ्यार ते एक वेट पुरे ताणका भार पुरे ताणका गाडी पुरे ताणका म्हणले एक उद्देशारी. कशी एक वैश्य गो रक्षणे खातीर चेडू जावका म्हण सांगून आसता. कशी एक शूद्र हार्ड वर्किंग चेडू जावका म्हण सांगून कोण घेता चेडू. तशीच तू चेडू खाली मोरोचाक आणि मोरोसून घेवच्या खातीर जाल्लेलो असतो चेडू म्हण सांगून एक सेंटेन्स सांगता. हे महाभारताचे स्त्री पर्व म्हणलेले 16th and 5th श्लोका. एक श्लोक म्हणता कडेरी तो सायलेंट जाता. अशी हे गांधारीन केलेला अनेक मिस्टेक. कसं नाही कृष्णाल वैरी अपवाद केलेले. ताजी मागीर मस्त सेक्ट येवन येता कृष्णाक दोशण करतसले. ಕೆಲವು जन म्हणटाची कृष्ण नरका गेल्लो कृष्णाले कृष्णूचे युद्ध जावच्या कारण ताका तो फर्स्ट म्हण आसता मेगेल वेर ब्लेम येवची नाका. म्हाका गोतच मेगेल वेर येता म्हण जाल्यार वय ब्लेम येवची नाका म्हण हांव शांती दूत जावन वता म्हण सांगून. तशी ती जी कृष्णाक हेट केले तसले फर्स्ट पर्सन जावन युद्धा ಬಗ್ಗೆ हेट केले तसले फर्स्ट पर्सन कಡೆ तिगेले रोदन खाली तिगेल चेडू वाल्कतीर जाल्ली बिना ती ताची मागची सीन तांणी केलेले मिस्टेक पुरे ओपून घेवच्याक आलोचन करूक रेडी नासिली. अशी तिगेले जीवन कितले चांग जाल्यार चांग जावन आसल्यार वय केलो पंता आमगेले मन इंटेन्शन शुद्ध कितले कठीण तपस केल्यार वय केलो पंता दौर्भाग्य वशात मस्त कष्ट बोक्का जाता. जाल्यार वय आमगेले एक देवाल वयर एक नंबीक देवाल एक नावा वयर एक आशिल्ले अचल विश्वास दवन घेवर मुखार सिल्यार आमगेले कसन एक व्रत धरला ते एक कठीण जावन एनी कॉस्ट कशी कितली कष्ट जावं खंयची संदर्भार वय केल्ली म्हण जाल्यार कृष्ण आमगेले मनसाक्षी जावन आसता. तो पळोवन घेवन आसता आमकां कसं करका म्हणून ताका गोत आसता. तोच एक करेक्ट विधी दिता म्हणून हे गांधारीले काणी देखून आमी शिकिलास.
अशी गांधारी मनुष्याला दौर्बल्य हे सम चेरडुवान गेलं नष्परे करची तसं एक स्त्री दौर्बल्य ज्याला तिची के एक स्टेप मुखार वचून असता कृष्णाकची शाप दिवन असता तशी त्या एक केलेल्या निमित्त ताजे मागीर आजीवय मस्त जन कृष्णाक दूषण करच्याक युद्धा ಬಗ್ಗೆ तीच एक कारण म्हण सांगून म्हण म्हणताची तशी जाऊन आम्ही केद नाही एक हे शास्त्र पुरे युद्ध जो शास्त्र देवाल ಬಗ್ಗೆ जो केद नाही भक्त जनाला व्यू पळोक अत गांधारी व्यू पळयलारी अशी विंगड एक्सेप्ट येता कृष्ण वायटू कर्ण चांगू तसल पुरे रावण चांगू राम वाईट असले पुरे नमने नमने आता ऐकतात ना आम्ही दिवसाची तशी आम्ही केद नाही शास्त्र आता अंतु कुंती असेल कुंती देवीला अँगलर पळोक कुंती कंची नमने कितले मटा कष्ट भोगली जाल्यार बी ती कसा निमगिता हे मधुपती म्हणारी गोडची देव हे देवा तिगे लाईफ तस कडवा पती ती फुल ती मिजरी चायले एक ಸ್ವಲ್ಪ सूख ना जाल्यार वय तसल अंतू ती कसं म्हणता म्हाका वापस कष्ट दी कसला म्हणारी त्या कष्टान ती तुक एक उडगास करचे कस नव्हे त्या सूख म्हाका वापस जावका मस्त वापस कष्ट दी पण तिगेल तसल त्या एक भक्तांगेल अँगलार आम्ही केन्नाय शास्त्र पळोवका ऐकूका तदन मात्र ताजे ऍक्च्युअल उद्देश आमकां कळता ना जाल्यार आम्ही कृष्णाक हेट करची तसले मेंटॅलिटी डेव्हलप जाता इतले सांगून कसं सांगेल तो मिस्टेक जाल्यार एक क्षम कराची ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा माताजी चंद कोण सांगेल असतं न्यायची सेशन अंतू गांधारी विषय म्हणारी हे एक टॉपिक अंतू बरी तिगेले चांग मात्र नाही तिगेले कसले तिगेले अंत आशिले अवगुण विषय तुम्ही सांगता जाल्यार म्हण सांगल्यार कष्ट तीन केलं तप्पू म्हण सांगल्यार ते गर्भ असतानाची दुखून तिकणे केदन तिक ते जेलसी आयली की तिक तेची तिक चेडू आमक ट्रान्सफर जाल्लेची ह्या विषय आमकां कळटा आणि हांतून प्रत्येक दुखून तिगेले नेगेटिव्ह कसले क्वालिटीज जावन आसच्या पुरो नेगेटिव्ह पर्स्पेक्टिव्ह जावन आसच्या पुरो हांतून दुखून मनशांक आमच्या सगळ्यांक तांतून दुखून आम्ही चांगची घेवका म्हण सांगून त्या वेळी तुम्ही सांगिल आसा ती केदना जाल्यार तिका एक द्रौपदी वेरी ಗೊತ್ತಸ್ತಾ हिची निगेल दुखूनची तिगेले वंश नाश जाता मुखारी म्हण सांगून ಗೊತ್ತಸ್ಲಾರ್ बरे तिन तिके एक फर्स्ट मीट अंतू तिन तिके एम्ब्रेस कोरनु तिके मोगान फोटोन घेवन तिगेले ट्राय केला तिने थ्रू आउट तिगे लाईफ अंतू कसले ಗೊತ್ತಸ್ तिका जाल्यार तिके चेडू बेरी मोगू हे पूर तिगेल बॅड क्वालिटीज म्हण सांगून तुम्ही सांगला जाल्यार तितले जावन ती तपस्वी जावन आशिल्ली तिगेल तसे साध्वी म्हण सांगून तिका डिस्क्राईब केले ती भागवतम अंतू तिगेले एक सरळ मनोभाव आणि स्ट्रॉंग जावन आशिल्ली तिगेले एक पतिव्रता स्त्री ती म्हण सांगून दृढपण सांगले ती ना म्हण सांगल्यार तिका प्रतिव्रता जावन सीताल तसल एक पतिव्रता म्हळ्यार रन्नाक वच्चाक रेडी आशिल्ली ती बामणा लोटू तेव्हा एक कुर्ड बामणा लोटता जाल्यार वच्चाक ती रेडी जावन आशिल्ली म्हण सांगल्यार तिगेली पतिव्रता डेफिनेटली तिगेले गुड क्वालिटी जावन आशिल्ले म्हण सांगून सांगल्या तुम्ही आणि लॉ ऑफ कर्मा विषय उलयली ती आणि लायफ जावन हे कळ्ळी म्हण सांगल्या कृष्ण खंयचे टायमार कशी राखता म्हण सांगून 2-3 उदाहरण केले ना म्हण सांगल्यार तिगेले ते पवारांतू तिने दुर्योधनाक टॉप टू बॉटम तिने वज्रकाय दिल्ले आशिल्ले म्हण सांगल्यार ते स्टोरीची डिफरंट जावन आसतशिल्ले कशी देव श्री कृष्ण करेक्ट टायमार येवन करेक्ट ते एक वाट दाखयले तेगेले एक तेगेले दुर्योधनाले विनाश जावच्याकची जावका त्या मितीन अशें करी म्हण सांगून ताका एक वाट दाखोवन तेगेले एक अंत्याक देवान एक वे कोण दिल्ले म्हण सांगून आणि जाल्यार कृष्ण कशी एक शांतीदूत जावन इनस्पाइट ऑफ कोण द्रौपदीन हासून नाका वच्चू नाका म्हण सांगल्यार बरे ना हे एक चांग काम आम्ही
रिझल्टाचे विषय लेखन अशी आम्ही चांग काम केन्नाय मुखार सुका रिझल्टा विषय लेखूनच म्हूण सांगून हे एक बारी लायक पॉइंट म्हूण सांगून म्हाका दिसता असं मस्त ऐकून सांगले शाश्वती गंधर्विका माताजी धन्यवाद देवाले नावा वेरी अचल विश्वास असला रे मुखारचे जीवन पुरा सुखमय जातले म्हूण सांगून सांगले ती मस्त धन्यवाद आयज सेशन भारी चंद करून सांगून दिलेले धन्यवाद तशीच उपस्थित आशिल्ले सकड आयचे पार्टिसिपेंट्स मस्त धन्यवाद इत्या म्हणून सांगला शनिवार सांजे दिसू जाय इतली प्रोग्राम पळोवन टीव्ही पळोवन बसो येता जाल्यार तुम्ही इतली नंबर इतली जण आयले ती आणि कमेंट्स वर लायक घालता ती तकाची तुमका उपस्थित आशिल्ले सकड भक्तजनांक आयज प्रोग्राम अटेंड केलेल्यांक आमकां आनी काही अशी मुखारसून प्रोग्राम करता आसच्याक इन्स्पायर केल्या सगळ्यांक धन्यवाद आता कोणाकय कसले डाऊट असल्यार क्वेश्चन्स कसले क्लॅरिफिकेशन्स कसले असल्यार तुम्ही रेडी कराची हांव ते दोळ भितर एक अनाउन्समेंट्स एक सांगून घेता अनाउन्समेंट्स एक सांगता कोणाक क्वेश्चन्स असल्यार रेडी करा चॅट बॉक्सान बरे घाली येता ना म्हणजे अनम्यूट करून सांगी येता अनाउन्समेंट्स जाल्या नंतर ओके मंडे वेडनेसडेस आणि फ्रायडेस भगवद्गीता एज इट इज सुबोधिनी सेशन्स जाता आसा हे 8:30 आसा 8:15 आदुकुनूची श्लोका रिसायटेशन स्टार्ट जाता कोणाक इंटरेस्ट असल्यार कॉन्टॅक्ट करूं येता आता चॅप्टर 11 जाता आसा हक्का भारती पै माताजी कोणाक कॉन्टॅक्ट करूं येता अशीच एवरी संडे बालोत्सव क्लासेस चलता आसा हांतू संसन चेडूआंक गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स ऑलरेडी स्टार्ट जाला कोणे इंटरेस्टेड आसा ती चेडू कोणे सन असल्यार तांकां तुम्ही सपोर्ट करून तांकां ह्या क्लासेस घालां ती तांची श्लोक प्रत्येक तांगेले एक लायक प्रिती एक डेव्हलपमेंट जाता असं म्हण हांव सांगचे इश्ट पावता तशीच आता जपा सेशन्स एवरी संडे 6:30 सकाळीची स्टार्ट जाला हांगा तुमकां एक राउंड जाल्यार एक राउंड करूं येता अप टू 16 राउंड्स जाल्यार करूं येता इन बिटवीन तुमकां एक दोन राउंड करून एक्झिट करूं येता तशीच हे सेशन तू 6:30 सेशन जपा सेशन स्टार्ट जावचे फुडे नामपराधाचे एक रिसायटेशन चलता आसा ताकाची कोणाकय हांतू इंटरेस्ट असल्यार श्रीमती शिल्पा हेगडे माताजीक कॉन्टॅक्ट करून तुमगेलें नाव दिवं येता वैष्णव भजन संध्या प्रोग्राम जून 22 आसा आता जगन्नाथ रथ यात्रा स्पेशल भजन्स आसा ती ताकाची तुम्ही तुमगेलें नाव दिवन पार्टिसिपेट करता म्हूण निमगून घेता आसा नाव दिवका म्हणजे तुम्ही राजेश्वरी माताजी जो रश्मी भट माताजी का कॉन्टॅक्ट करयाची जून 29 थर्सडे शयन एकादशी आसा हे दिसू संपूर्ण भगवद्गीता पारायण आसा आणि काही स्लॉट्स फुल जालना ती तुम कोणी तुमकां इंटरेस्टेड आशिल्ले भगवद्गीता रिसाइट करच्याक तुम्ही नाव माया माताजीक जवो विद्या माताजीक जवो भारती पै माताजीक तुमगेलें नाव दिवन तुमगेले स्लॉट्स बुक करून घेव येता अशीची मुखारसून जुलै 18 दुखून ऑगस्ट 16 तारीख पुरुषोत्तम अधिक मास आसा हे टायमार चॅप्टर 15 रिसायटेशन असता आणि तशीच श्री बिलुमंगल ठाकूर रचित चौराष्ट्रकमाचे रिसायटेशन असता इंटरेस्ट असल्यार डॉक्टर कामाक्षी माताजी का कॉन्टॅक्ट करयाची आणि जुलै 18 दुखून सप्टेंबर 15 तारीख चुडी पूजे वर्चुअल चुडी पूजा प्रोग्राम आसा बायल मनशांक विशेष जावन एक्सक्लुसिवली हे आसा प्रोग्राम तुमकां आताची तुम्ही विषय तुमकां काही डिटेल्स जावका म्हूण सांगल्यार भारती पै माताजी जो गायत्री कामत माताजी हांकां निमगून घेया आणि हे आता वेदिक हिरोईन सिरीज न्हय हे एवरी सॅटर्डे अशीची 7:30 मुखार जाता आसा सो पुरा जनांनी प्रोग्राम्स लायकून अटेंड करून प्रोग्राम लाभ घेवका म्हूण सांगून निमगीता आसा ओके आता कोणे कसले डाउट्स आस की अनम्यूट करून निमगू येता हांव एक 2 मिनिट्स रखता माताजी हांव तो चॅट बॉक्स चेक केला कोणा डाउट्स ना असवे कोणाले क्वेश्चन्स असवे
हरे कृष्ण. थँक्यू शाश्वती गंधर्विका माताजी. भारी सुंदर जाऊन एक म्हणटा पळय आखो देखा हाल आम्ही इमॅजिन करचे आम्ही डायरेक्टली कुरुक्षेत्र अंतू त्या सीना पावता आशिल्ले तसे नमुने तुम्ही आमकां आजी हे म्हणटा पळय एज इफ इट इज अ ड्रामा डायलॉग रायटिंग म्हणटा पळय इन दॅट फॉर्मॅट मना वच तशी इवन सांज चेडू हांवें सांगून दिल्यार पळय इतलो सुलभ इतलो कॉम्प्लिकेटेड विषय तुम्ही सांगून दिलेलोस. खूप खूप धन्यवाद. थँक्यू. We want to hear more from you. Please take more classes. Hare Krishna.